संस्कारी पार्टीचो एक मिनिस्टर आयज तेजो ऑडियो आयकलो. जो मिनिस्टर स्वताक छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणून घेता, पूण तेजी जी कृत्यां आसा ती अफजल खानाची कृत्य आसा. ते परत एकदां सिद्ध जाल्लें आसा. आयज तो ऑडियो आयकना इतकें वायट दिसतालें की हो मिनिस्टर आसा तो आमच्या पवित्र विधानसभेन बसता आनी ते विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा आनी तेन्ना हो ऑडियो जेन्ना व्हायरल जाता आनी तेजी ती भाशा एस.टी. कमिशनर जो आसा तेजेर तेणें उच्चारलेली ती भाशा इतकी आमकां सुद्दां लज दिसता. कित्याक ही असली भाशा मिनिस्टर जो लेवल आसा तो मिनिस्टर लेवलाक ती सोबना. आयज आमकां प्रत्येकाक खबर आसा ही जी BJP आसा ती सगळ्यांक व्हडले व्हडले धडे सांगता. तो स्वताक जशें आमी ओदो म्हणलें तो स्वताक आपूण छत्रपती शिवाजी महाराजा सारको आपूण म्हणटा. पूण जेन्ना तेणें एसेंब्लीन जें तेणें कितें बांदलां तें शहाजहाना भितर तेणें तेन्ना कंपेर केलें तेन्ना तेजी लायकी तेजी जेन्ना कृत्य आसा ती आनी सदांच भायर येवपाक लागली. ही कृत्यां जी तेजी सगळी चालू आसा ती दिवपी आनी दुसरे तिसरे कोण न्ही. ही कृत्य दिवपी तेजेच भितरले जे MLAs आसा तेजे भितरले जे मिनिस्टर आसा ते हे काडून तेजी कृत्यां विजया कडेन दिवपाक फाटीं फुडें पळयना हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी जेन्ना एसेंब्लीन आमी भितर बसता तेन्ना हे तेंचे भितर नाटकां विजयाक घेवन कशी नाटकां जाता ही सगळी आमी पळयता. तो जी काप्पाची भाशा उलयतालो ती भाशा इतकी भयानक आसा ती. आनी एक तेणें गाळ यूज केली थंय ती काप्पाची भाशे वयल्यान म्हाका सुद्दां जेन्ना रावलें तेन्ना दिसलें की ती गाळ घेवं काय नाका. पूण ती गाळ इतकी भयानक आसा की फाल्यां सकाळीं जेन्ना तेजे फुड्यान कोणी बायलां जावं कोणी जी वयतली ती सामकी भितली तेका, कित्याक ती गाळूच तशी आसा. आनी ती गाळ तो असोच मारता म्हणल्यार हेजे वयल्यान जे आयज गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तेंचेर कितको प्रेशर आसा तो कळटलो. हो पयलीं असली स्कॅम ओपन करपाची तुमचें कितें दाखयता हें सगळें उलयतालो ती स्कॅम पयलीं तेका ओपन करपा लाय आनी मागीर तूं काप्पाची भाशा उलय. हेजे पयलीं तूं ढवळीकराचेर खूब कितें उलयतालो. आयज एकूच टेबलार बसून जेन्ना एसेंब्ली आसता जेन्ना भितर तांकां एक हें आसता लॉबी आसता तेन्ना सगळे एकूच टेबलार बसून जेवता तेन्ना हो इतकी भाशा कितकी करता ती आमकां पळोवपा जाय. कित्याक जेन्ना हें सगळें एकठांय जालें पयलीं ते दाखयताले की नाटकान जशें जाता जे पात्रां आसता ती नाटकान ती स्टेजी पुरतीच पात्रां आसता ते तरेन हे स्टेजी पुरतीच जे करता आनी आपूण एकामेकाचे दुश्मन म्हूण दाखयता. आनी मागीर जेन्ना हांकां सत्ता भोगपाची आसता तेन्ना सगळे कशे एकठांय मेळोन जें काम करता तें आमी जे गोंयांत आसा ते फाटले 10 वर्सां पळयत आसा. बाब गोविंद गावडेक इतकेंच सांगपाक सोदता की तुजो अहंकार आसा तेजेर आमी एवरी टायम उलयता. तुजो अहंकार हो कमी कर. आयज जेन्ना आमी घरान वयता जेन्ना लोकांक मेळटा प्रियो वाठारांत मेळटा तेन्ना लोक आमकां सांगता की ही तुजी भाशा आसा पळय ती लोकांक तूं अशेंच सदां म्हणटा. जे तुजेच वोटर आशिल्ले ते तुज्याच समाजाचे आशिल्ले तांकां ही भाशा तूं दिता तोंडार दिता तांकां. हें तुजें खंय तरी कमी कर. पयलीं सारकी तुजी नाटकां चलचें ना. कित्याक पयलीं सारकी तुजे ओपोनंट आसा ते नाटकी ओपोनंट ना. तुजे ओपोनंट जे ढवळीकर ब्रदर्स आशिल्ले ते ना. आयज RG आसा. RG तुजे ओपोनंट आसा. हें तूं तितूंतल्यान आमी जे भुरगे कितें उलयता ते पयलीं तुमी भुरगे करून हिणयले पूण कितें उलयता तितूंच्या बोध घे. कित्याक आयज तो अहंकार खंय तरी देंवोवपाचो टायम येयल्लो आसा. तुकांय कळपा जाय जेन्ना तूं पब्लीक लायफान आसता की हे जे वोटर्स आसा तुजे ते सगळे तुजे वोटर्स तेंच्यान तुका वोट मारूं ना मारूं पूण आयज तूं आमदार जाल्लो आसा तेंचे खुस्तार तूं आयज मिनिस्ट्री भोगता. तेंचे खुस्तार आयज तूं फाटल्या फावटीच्यान सांगतालो आपूण इतकी रिणां आसा तितकी रिणां आसा. आयज तुजे व्हडले प्रॉपर्टीज जाल्ल्यो आसा. व्हडले तूं गाडयांनी घेवन भोंवता. ते कोणाचे कुस्तार ते तुवें चिंतपा जाय. आनी ही भाशा आसा पळय ती तुजेच कडेन दवर. ही भाशा जे ऑफिसर आसा तेंचेर तुमी मारनाका. जावं ते लोक आसा जे प्रियोचे जावं खंयचे तुजे अगेन्स्ट म्हणटा तूं जावं तुजे अगेन्स्ट काम केलां ते विसरोन घे आनी ती अगेन्स्ट तेंचे हें करूं कित्याक हें जर अती जालें न्ही जाल्यार आमकांय खंय तरी तेजेर चडूच बोवाळ करचो पडटलो. आमकां खबर आसा तुजेर सगळे जाण ते फाटीं फुडें लागल्या ते तुकांय खबर आसा. कोण खंयच्यान कोण कोणाक कितें दिता. जो विजय पयलीं उलयतालो ती कोणाची उतरां जावं कोण तेजे कडेन दितालो तें खबर आसा. आयज तुजेच मिनिस्ट्रीचो सभापती पदा वयलो तुजेर आयज डायरेक्ट आरोप करता. हांव आरोप म्हणपा पयलीं तुका याद करून दिवपाक सोदता की हे इलेक्शनाक तुवें कितके पयशे वांटले थंय ते याद कर. तूं कोणाकूय फटोवंक शकता ना म्हणपाक शकता पूण देवाक फटोवंक शकना. 5-5 हजार वांटप हें तुका परवडनाशिल्लें पूण तुवें वांटले. ते दिपकाक परवडटाले ते ढवळीकराक परवडटाले कित्याक तेंच्यांनी ममता बॅनर्जी जी आसा
तेजे कडल्यान कितके पयशे घेतलेले कितें केल्लें तें सगळें जाणा. पूण तूं हे वाटलें आनी आयज तुका जे आरोप जाता तुजेर तेच कारणां लागून जाता. म्हाका खबर ना तूं खरोच तितून बुडला काय तूं ते भरूंक सोदता पयशे ते खबर ना. पूण ते आरोप जाता ते बेश्टे जायना हेंवूय कळटा कित्याक तुजें फ्रस्ट्रेशन लेवल कळटा. आयज पर्यंत जे रेवल्युशनरी गोवन्स आसा ते भुरगे गांवां वावरता, गांवान लोकां लागून वावरता. तुमच्याच समाजाचे एसटी समाजाचे आसा ते भुरगे. काल तुमी पळयले तुमचो थंय कांय सपोर्ट नाशिल्लो. काल जेन्ना जें आंदोलन जालें तेन्नाय आमी पळयताले की तुमचो सपोर्ट मेळटा काय म्हणून दोगांचो जे तुमी बसल्या भितर एसेंब्लीन तेंचो सपोर्ट मेळटा काय म्हणून तो सपोर्ट मेळना. आनी आयज गोंयकार आसा ते जागृत जाल्ले आसा. पयलीं सारकी तुमची नाटकां ही बंद करपा जाय. पयलीं सारकी तुजे ओपोनंट ना. आयज रेवल्युशनरी गोवन्स एक क्रेडिबल ओपोजिशन म्हणून काम करता. आयज तरणाटे भुरगे जावं जाणटे हे सगळे एकठांय जाल्ले आसा गोंय वाचोवपा लागून. आनी असलें जर कितेंय घडटा जाल्यार आमकां तें पळोवन ओगी रावपाक आमी शकना. कित्याक जे ऑफिसर खुबशे बरे आसा तेंचेर हो प्रेशर आमी घेवपाक शकना. आनी तेंचेर हो प्रेशर कसो आसता ते स्वताक जेन्ना ऑफ कॅमेरा आमकां सांगता तेन्ना खूब वायट दिसता. गोविंद गावडे बाब बेगीन तूं सुदारतलो हेजी आशा बाळगीता. नाजाल्यार रेवल्युशनरी गोवन्स उजो म्हणटा तो किदो उजो म्हणटा तें कितें तें तुका दाखयतलें. उजो फुजो करतालो तुजो ते कलीग आसा तेकाय दाखयल्लें आसा. तुकाय खबर आसा उजो म्हणल्यार कितें तें तुका आमी दाखयतले. तूं बेगीन सुदारता तो चड बरो.